इलेक्शना खातीर आमकां सुपूर ती जातून सुपूर कॉन्स्टिट्युएन्सीन ZP प्रमाणे सुपूर, सालिगांव, गिरवाडे आनी पार्रा पडटा आनी पेना दी फ्रांक कॉन्स्टिट्युएन्सीन पेना दी फ्रांक आनी साल्वादोर दी मून पंचायत येतात तशेंच जयेशाची रेस मागूस पिलेन कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्यो तिनूय कॅन्डिडेट्स ज्यो आसात तांणी आज फॉर्म भरिल्ले आसा. आमच्या बाय वैशाली किसन सातर्डेकर हाणें सिटींग कॅन्डिडेट जे आशिल्ले ताणें परत आपले पीपल हॅव युनॅनिमसली डिसायडेड टू सपोर्ट हर फॉर सुपूर कॉन्स्टिट्युएन्सी. सुपुरान कॉन्स्टिट्युएन्सीन भाग घेता आसतना जयेश आनी हांव बरोबर रावन आमी वैशालीक तेंको दिल्लो आसा आनी वी वॉन्ट टू एन्श्युअर दॅट द रॉंग थिंग्स आर एक्सपोज्ड एंड द डेव्हलपमेंटल पाथ वीच वी हॅव टेकन अप टील डेट गोज अहेड. हाज्या हातून जयेशान सालिगांव आनी गिरवडचे जयेशाक लागता. पार्रा बिकम्स अ पार्ट ऑफ कलंगूट आनी सुपूर. सो चारूय भागांतल्यान यथेश्ट बरो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा रायट फ्रॉम पंचायत टू द पीपल ऑफ एरियाज ऑफ दीस एरियाज. देर इज अ लॉट ऑफ एंटी इनकम्बन्सी ऑफ द गव्हर्मेंट. There are issues which have been very divisive as far as politics are concerned. The divisive politics games हे सगळे लोकांकडे जे फुडें देवन जर एक स्टीप पडल्या तातूंत आपोआप हो this has helped us first only to create a base wherever it was required. Additionally, Vaishali in Supur has already made her base in the last 5 years, performing well, sincerely hardworking करपाक लागल्या आनी additionally the opposite side हांवें समज BJP दिल्ली जाल्यार BJP I think has put candidates which are imported and their backgrounds are known to people. So we are very happy the way the things have progressed till now. आज फॉर्म जे भरल्या तातूंत इतलो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा की हाज्या मागीर वी विल मूव अहेड फॉर आवर पॉकेट मिटिंग्स, हाऊस टू हाऊस विजिट्स विच आर ऑलरेडी स्टार्टेड. आयज आमी जॉयंटली मायसेल्फ आनी आमचो आदलो मिनिस्टर आनी परवडचो आमदार मिनिस्टर बाब धवन फावटे कंबायन 3 जे कॅन्डिडेट आमी डिसायड केल्ले आसा. सुकूर, पेंदे फ्रांस आनी रेस मागूस कॉन्स्टिट्युएन्सी हेंचे नॉमिनेशन्स फायल करपाक आयज हांगासर येयलेले. आनीक सांगपाक उमेद दिसता की वी आर ऑलरेडी बॅक्ड बाय द मेजॉरिटी. सगळे फूल पंचायत आमची अशी एक पंचायत ना वेर वी डोंट हॅव सपोर्ट ऑफ द पंचायत मेंबर्स. सो ऑल द पंचायत मेंबर्स आर इक्वली बॅकिंग अस. आनीक लोक सुद्दां आमकां तेंचें काम पळोवन, वैशालीचें काम पळोवन, स्पेशली गोपेशाचें काम पळोवन जावं प्रगतीचें जो सोशल वर्क आसा जावं तेजें इनवॉल्वमेंट आसा हें पळोवन वॉलंटरी लोकांनी येवन फुडें ताका सांगलें आसा. आय हॅव नॉट अनावन्स्ड हर नेम. हांवें पयलीं तेजें नांव अनावन्स करूंक ना. लोकांनी ताका आपलो कॅन्डिडेट म्हणून फुडें केल्लें आसा. तर हेका लागून म्हाका दिसता शी इज अ रायट कॅन्डिडेट आनी शी वील वीन दीस इलेक्शन्स. रोहनान ऑलरेडी अनावन्स केल्लें दॅट वी आर गोईंग टुगेदर. वी आर गोईंग जॉयंटली एंड वी आर गोईंग व्हेरी सिरियसली अबाउट दीस इलेक्शन. ZP इलेक्शन ऑल्दो एक जोक कसो लोक पळयता, इट इज नॉट अ जोक. दीस इज द डेमोक्रेसी ॲट लोवर लेवल. जो निवडून दिता पळय हेका हिम्मत जाय. आयज लास्ट 5 years टर्म 1 लाख जो एंटायर जे पॅनल असलेले BJPचे जे रूल्ड पॅनल असलेले BJPचे हांकां हिम्मत ना जाली एक सिंगल एप्लिकेशन बरोवपाक टू द चीफ मिनिस्टर की आमचे पावर्स तुमी कित्याक लागले ते. शांतपणे मिटींग घेता, च्या पियेता, बटावड्या खाता, घरा वयता. इज दीस द वे डेमोक्रेसी वील फंक्शन एट द जिल्हा पंचायत लेवल. जिल्हा पंचायत इतर स्टेटींनी डेव्हल्यूशन जाल्लें आसा, गोवान 0 डेव्हल्यूशन जाल्लें आसा. नॉट अ सिंगल पावर इज बीन गिवन. आनी हेच म्हाका दिसता जे आमचे कॅन्डिडेट आसा आनी दीस वन मॅसेज हॅज टू गो अक्रॉस. दुसरे पॅनल हाडून दाखया